ही जर फॅक्टरी तर सुरळीतपणे केली ताणी आमकां 5 तारीख काल ताणी एक लेटर दिलें आमकां की 5 तारीख पर्यंत फॅक्टरी आमी चालू करता म्हणून जे फॅक्टरीची सद्याची कंडिशन आसा तातूंत तें आमकां दिसना की 5 तारीख पर्यंत फॅक्टरी चालू जातली अशें म्हणून म्हाजें इतलेंच एक म्हणणें आसा आनी सरकाराक एक शिटकावणी आसा की 5 तारीख पर्यंत जे जालें ना जायत जाल्यार आमी सरळ सरकाराच्या विरोधाक आमी रस्त्यार उतरतले कारण इतल्या शेतकाराचें भवितव्याची गोश्ट आसा सरकारान जर योग्य विचार केलो आनी ह्या फॅक्टरीक सगळें पूर्ण रेन्युवेशन केलें कारण आमी जे पळय आतां मशिनरी म्हणटा ती खुबशी जुनी मशिनरी आसा आनी तातूंतल्यान जे पळय तांकां पळय मेंटेनन्स येता तो मेंटेनन्स दिसपा भायर खर्च येता ह्यो फूल प्लांट नवो केल्ले जायत सादारण 50-60 कोटीच्या आसपास आमी ती इन्वेस्टमेंट केल्ली जायत जाल्यार म्हाका दिसता परत आनी फुडल्या एक 20-25 वर्सांक आमकां फुडें आनी पळोवपाक पडपाना मागीर इतली लॉस आमकां जावची ना दुसरी गोश्ट साखरेची आसा साखर आयज आमी जी तयार करता ती साखर आजून पर्यंत फॅक्टरीन पडून आसा म्हाका खबर ना कित्याक ना म्हणून कित्याक तेजी जायना म्हणून ओपन मार्केटान आजून पर्यंत ती येना साखरात सादारण गेल्ल्या वर्सा साखर तशीच आसा भायर काडून आजून पर्यंत ऑलमोस्ट म्हाजे कडल्यान एक 1.5 लाख पोती आसा म्हणून हांवें आयकल्लें जर तितली सुद्दां आमी ती विकून जर काडली जाल्यार एटलीस्ट इंट्रस्ट पार्ट तरी आमी जो कितें फाटला तो तरी भरून काडूं शकता मुख्यमंत्री दुयेत आशिल्ल्यान आमी सरकारात आसूनय सरकारा कडेन संपर्क तुटला मुख्यमंत्र्याची दाराय खंय ठरावीक लोकांकूच उक्ती सरकार दरबारान खुबशे विशय मांडले आयज सांगे खातीर जर विचार केलो जाल्यार भरपूरशे मांडले कडेन आसा पूण आजून पर्यंत जितले प्रमाणान सरकारान आमकां डिलिव्हरी दिवपाक जाय ती आजून पर्यंत मेळ्ळे कडेन ना एक थोडी PW डिपार्टमेंटाचे जर थोडे सोडल्यात विशय तेंची त्या डिपार्टमेंटान फायल सोडल्यात बाकी कडेन आयज पर्यंत खंयच्याच विशयाचेर म्हागेलें म्हणजे काम पूर्ण जे फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल ताजे नंतर इरिगेशनाच्या विशयाचेर आनी ते भरपूर मांडले कडेन आसा कित्याक आमकां इरिगेशन मेळ्ळें जायत जाल्यार तातूंतल्यान आमी सांगे फ्लरीश करूं शकता स्पेशली इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे आमी सोलार प्रोजेक्टा लागून एक जमीन मागिल्ली खुबशे प्रोजेक्ट ऑलरेडी दिल्ले कडेन आसात पूण आजून पर्यंत कांय ना मनोहर भाईची परिस्थिती बरोबर नासल्या कारणान सरकाराची बाकीचे कोण आसात त्या खंयच्यान जाल्यार ते आमकांच खबर ना ह्या सरकाराचे आमी आयज घटक आसा काय ना हें आमकांय खबर ना आमकांय प्रश्न पडटा कित्याक आमकां केन्नाच कॉन्फिडन्सान घेतली वचना आयज पर्यंत आतां बरें नासलें तेन्नाचें हांव जवळ जवळ कितलेशेच फावटी एपॉयंटमेंट मागली आतां मेळपाक लागून बाई शेवटी रिटर्न लेटर दिलें हांवें पयर तरी सुद्दां आजून पण म्हाका एपॉयंटमेंट ना गेल्ले आतां 15-20 दिसांक ही खबर आतां एक दीस म्हाका फक्त एक 10 ते 15 मिनटां मेळोन फक्त तेंचें तोंड तरी पळोवपाक डिस्कशन सोडाच पूण एक तोंड तरी पळोवपाची उमेद आसता म्हणजे आमकां हे सरकारा भितर आसा म्हणटा आमी कितें तरी प्रश्न मांडटले म्हणून ते सुद्दां आजून पर्यंत करपाक मेळना बाकीचें आयकता आमी कोण कोण मेळपाक मेळटा पेपराचेर पळयता कोण आमी म्हणजे कोणी राग केल्ल्या लोकां वचून त्या कमिटी वचून मेळटा आमकां कोणी मेळना हांगा प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.